नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. ताळगावची भाजपा आमदार आणि आदली मंत्री जेनिफर मॉन्सरात हांका दीर्घ दुयेसा उपरांत आयले मरण. तिच्या मरणा उपरांत राज्यात पातळा दुःखाचे ल्हार. मुख्यमंत्री सावंता सयत मंत्री आणि आमदारांनी ओपली आर्गां. वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ग्रामसभेत थळाव्यांनी फर्मागुडी प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प आणि कलम 39A केलो खर विरोध. आयआयटी प्रकल्प आणि कलम 39A आड एकमतान थाराव पास. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जाले भिरांकूळ अपघात. बांबोळे जंक्शना लागसार 4 कारींचो जालो अपघात. जाल्यार उगव्या वाठारांत चालकाचो नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात. सुदैवान टळी जिवीतहानी. देशात फाटल्या 10 वर्सांत 152 पेपर फुटीची प्रकरणां आयल्यात उक्ताडार. ह्या प्रकरणांनी एक्काय मनशाक जावंक ना ख्यास्त, सांगता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार. गोंयांत वाघांच्या वस्तेचे सुरक्षेविशीं उपरासल्यात प्रस्न. राज्यात 2009 सावन 6 वाघांक मरण आयिल्ल्याचे उक्ताडार, असो दावो केला पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकरान. गोंयांत उटंगराचो पावस पडल्या उपरांत फाटले कांय दीस जाले पावसान घेतला विसव. 25 जुलय मेरेन पडटलो मध्यम गतीचो पावस. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत परतून एक फावट वाघांच्या वस्तेचे सुरक्षेविशीं प्रस्न उपरासल्यात. राज्यात 2009 सावन 6 वाघांक मरण आयिल्ल्याचे सांपडलां, असो दावो पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हांणी केला. रान खात्यान रानवटी जनावरांच्या संवर्धना खातीर केल्ल्या उपायांचेर तांणी हुस्को उक्तायला. तशेंच ह्या अहवालांत साकोर्डा हांगा मरण आयिल्ल्या वाघांच्या मरणाचे कारण उक्ते जातले. गोंयच्या रानांनी वाघाची संख्या धोक्यात आसा अशें पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हाणें म्हळां. पणजीत प्रसार माध्यमाकडेन उलयतना ताणें रानवटी जीव संवर्धनाच्या स्थितीचेर हुस्को उक्तायलो. 2009 सावन राज्यांतल्या विविध वाठारांनी 6 वाघ मेल्ले सापडल्यात असो दावो करून रान खात्यान रानवटी जनावरांची राखण करपा खातीर आनीक प्रभावी उपाय येवजण करपाची गरज आसा अशें ताणें सांगलें. तशेंच 2 म्हयन्यां आदीं धारबांदोडा तालुक्यांत साकोड्ड्या वाठारांत वाघ मेल्लो सापडल्याच्या प्रकरणाचेरूय ताणें मत उक्तायलें. रान खात्यान प्राथमीक अहवाल सादर केला आनी वाघाचे अवशेश तपासणी खातीर देहरादूनांतल्या एका संस्थेत धाडल्यात. तपासणी अहवालांतल्यान वाघाच्या मरणाचे नेमके कारण स्पश्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत, लेखक, गांधीवादी कार्यकर्ते, आदले आमदार आणि तरणाट्यांचे प्रेरणेचे स्त्रोत आशिल्ले डॉ. कुमार सप्तश्री संवसाराक अंतरले. पुण्यात 85 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या मानेस्तांनी तशेंच समाजीक कार्यकर्त्यांनी तांकां आर्गां ओपली. गोंयचो तरणाटो रोलर स्पीड स्केटर अद्वैत अमृत घाटगे आनी हेर खेळगड्यांनी राष्ट्रीय सर्तीत बळिश्ट कामगिरी करून राज्याक अभिमान हाडला. आंध्र प्रदेशातल्या काकीनाडा शारांत जाल्ल्या 13व्या रँकिंग ओपन नॅशनल स्पीड स्केटिंग सर्तीत अद्वैतान दोन भांगरा पदक आनी 1 रुपया पदक मेळोवन उल्लेखनीय यश मेळयलें.
मजगती सरकारान ह्या यशा वांगडाच गोंयांत आधुनीक सुविधा, अर्थीक मजत आनी स्केटिंग खेळगड्यां खातीर वेगळी स्केटिंग रिंक बांदपाची मागणी परतून एक फावट खेळगड्यांनी केल्या. I would like to thank my parents, coaches, and everybody who have supported me for this medal. I really thank my parents for putting me in this sport so that I can win so many medals like this. I would just like the government for a ring so that we can practice and looking forward for more medals. बरी बातमी आमकां आनी आमकां सगळ्याक खुशेची खबर. कारण वास्को हांवूय पुलीस क्वॉर्टर्सांतलो म्हजें बालपण पुलीस क्वॉर्टर्सान गेला आनी म्हजो मित्र अमृत गाडगे ताजो चलो अद्वैत गाडगे तो आनी खूब परिश्रम घेतले, खूब ट्रेनिंग केले आनी तांचे रोड स्केटिंग ओपन नॅशनल टुर्नामेंट हे आसलो ते तातूंत ताणें बरें परफॉर्म केल्या. 2 गोल्ड 1 सिल्वर ताणें नॅशनल लेवलाचेर हे केला. सो आमकां सगळ्याक ही आनंदाची गजाल. सो ताका हांव मुद्दम पर्सनली रिसीव करपाक येयला आनी 7 जाणांची टीम आशिल्ली. सगळे गोंयची आमचे 7 जाणांची टीम आशिल्ली नॅशनलाक रिप्रेझेंट केल्ली, गोंयाक रिप्रेझेंट केल्ली. सो सगळ्यांनी बरें भरघोस यश हाडलां गोंया खातीर. सो सगळ्याक एक फावटी हांव ताळयो वाजयता आनी तांची उर्बा अशीच वाडोवपाक खातीर मुद्दाम आयला रिसीव करपाक आनी आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. त्या टिमान खूप मेडल हाडल्या, 10 मेडल, 2 गोल्ड आणि 6 सिल्वर आणि 2 ब्रॉन्झ. बरेच आमच्या टिमान खूप मेहनत केल्ली आसा. कॉम्पिटिशन कशें आसलें तें? टफ आशिल्लें. चडशे खूप स्टेटांतले येयल्ले भुरगे आनी खूप टफ आशिल्लें. फ्युचर कशें पळयता तूं तुज्या हितून? तर आनी हार्ड वर्क करपाक आनी प्रॅक्टीस कन्सिस्टन्स रावपाक. हांगा गोंयांत कितें फॅसिलिटी आहा तेसली? आनी आतां आमकां रिंकाची खूब हें आसा, जाय आमकां रिंक. आमकां आमी सद्दां सकाळचे रोडा प्रॅक्टीस करता, आमचे कडेन रिंक ना. पूण आमकां रिंकाचेच मातशें हें जाता टफ, पूण आमकां रिंक अशें मेळटा अशें. Silver and 1 bronze. म्हाका आज बरी खुशी दिसता because I got from my state Goa and it is the hard work of my mother, my coach Satish Shetty, and even my coach also from other states, Telangana, so Vitala. Even I went for a camp in Belgaum which was of Joe Sebastian sir. So खूप म्हाका ट्रेनिंग मेळ्ळा आणि it's a very great thing that I achieved here and come to this level because of all of them. And all of the parents, the skaters who have guided me throughout my journey skating also. प्राऊड मुवमेंट वास्कोकारा खातीर आनी फूल गोंयाभरान. म्हाका दिसता 7 आसलेले टोटल पार्टिसिपेट आनी आमकां 4 मेडल म्हटल्यार टोटल 7 मेडल्स मेळिल्ले आसा. भितर 2 गोल्ड आनी 2 गोल्ड आमचे वेदांत अद्वैत आमचो पुलीस क्वॉर्टर्साचो भुरगो. प्राऊड फील जाता की 2 गोल्ड वास्को खातीर आनी गोंया खातीर जाले. तशी सिल्वर टोटल 7 मेडलां आमकां मेळिल्ली आसा. आनी हांव मागतां असल्या भुरग्यांक खरेंच एप्रिशिएट आनी तांकां एक ताकद दिवपाची गरज आसा गोवा गव्हर्मेंटान जावं लोकल लिडरांनी. आनी खरेंच बरें दिसता की आमी तांकां आयज वेलकम करूंक येयल्लेलो. आमचो DYSP साहेबूय येयल्लो आसा आनी तेंचे पेरंट्स आनी टिचर्सांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी जी मेहनत घेतला. स्केटींग हो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन गोवा म्हटल्यार जाता की नॅशनल लेवलाचेर आमी गोल्ड मेडल हाडलेले आसा. आनी हांव तशेंच आमच्या टिचर्सांक आनी तेंच्या पेरंट्सांकूय कॉंग्रेच्युलेट करता तेंच्या बरोबर. आनी प्राऊड मुवमेंट पेरंट्सां खातीर जो तांकां मेळोंक ना तेंच्यांनी फुडें मेहनत करपाची गरज आसा. आनी 100% ज्या भशेन ते टिचर्स तांकां ट्रेन करतात आनी आमकां कॉन्फिडंट आहा नेक्स्ट टायम जे वयतले फूल 100% आमी मेडल्स हाडटले. My name is Zach. I'm from Sarogoa. I would like to thank my parents for supporting me and giving me everything that I wanted throughout the days. I would like to thank my parents for
for getting me to this level. With your support and dedication, I finally reached to this level. For the first time, I've been selected for semi-finals after getting selected from quarter-finals. So I feel very proud of myself. My name is Zoe and I won silver medal for road. And I want to thank my coaches, Mr. Satish and Saratara from Hyderabad, and my parents. And I also experienced a lot from my training and I've just started skating and Goa also wants a ring to train. I'm one of the parent of my daughter got 2 medals, 1 silver and bronze for the state. It was a nice experience, and after all the efforts what we have taken for all these years, we have tried and accomplished, and we are very grateful to our coach, all the mentors, all the president of the club, president of the association. Only we like to urge the government to give some facilities for the sports so that we can take the sports a little bit more ahead, such as like we don't have a rink to practice, we need to go outstation for practice. So there is a lot of difficulties what we are facing, but still we are trying our level best to do something for the sport, do something for the state. Early in the morning we practice on the roads at 4 o'clock in the morning. Our coach take a lot of trouble to wake, so that the children get trained, so that they reach the national level and they do something for the state and for the club. So I only urge the government just to try to understand the difficulties of these kids, so that you can give them something, one place, so that they can practice day and night and get more medals for the state as well as the club. It's everything, whatever expense has to be done is done by us. Up and down expenditure, staying, whether we have to pay for the rink, the charges per hour, 500 rupees, whatever we have to pay, whatever it is, we have to pay, and we have to do the practice. So nothing is given by the government. We do our own expenditure. This is our own expenditure. And after doing so much, we have reached here. The consistency of practice we have kept. Our coaches have given us the support, taken us outstation for practice, given practice here on the road early in the morning, 4 o'clock we do practice. So this is the result what we have got now. The only thing I ask the government to help us out to take the sports a little bit more ahead, so that they can support us with some whatever compensation can be done. So because there are some parents who cannot afford, but still they take the sports ahead because children have that capability of doing something. They have interest in the sports. So because of this we are taking children much ahead. उत्तर गोय आणि दक्षिण गोयच्या चडशा सुवातींनी 19 ते 25 जुलै या काळात मध्यम गतीचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. या काळात ढगाळ हवामान आणि मदी मदी पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून नागरिकांनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केला. दिवचल सयत बार्देश म्हालाची तान भागोवपी अस्नोडेची पार न्हंय सध्या प्रदूषणाच्या चपक्यात आडखळ्या. प्रदूषणापासून हे न्हंयेची सुटका जाली ना जाल्यार फुडाराक न्हंयेचे अस्तित्व धोक्यांत येतले असो भंय सैम मोगींनी उक्तायला. एका तेंपार नितळ आशिल्ल्या अस्नोडच्या पार न्हंयच्या अस्तित्वाचेर आतां मात संकश्ट आयला. फाटल्या कांय वर्सांच्यान ही न्हंय प्रदूषणाच्या चपक्यात सांपडल्या. हेच न्हंयचें उदक पंपिंग करून ते अस्नोडच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पा वरवीं दिवचलच्या कांय वाठारा सयत बार्देस तालुक्यांत पावयतात. देखून ही न्हंय प्रदूषण मुक्त दवरपाची गरज आसा. तेंपार ह्या न्हंयचे प्रदूषणाचो मुद्दो जो आसा तो चडांत चड गाजलेलो आसा. हेच्या फाटलें मुख्य कारण म्हळ्यार ह्या न्हंयच्या वाठारांत लोक आपणाले कपडे धुतात, त्याच प्रमाणे आयदनां धुतात, ट्रक धुतात, आणि कांय जाण जे आसात ज्यांच्या खातीर बायो टॉयलेटाची व्यवस्था ना असे लोक जे आसात ते ओपन डिफेकेशन करपा खातीर
न्हंयच्या वाठाराचो उपेग करतात आणि ह्याच सगळ्या गजालीक लागून आयज ही न्हंय जी आसा ही प्रदूषित जाल्लेली आसा. आमी अस्नोड्या ह्या वाठारांत ह्या न्हंयची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार लक्षांत येता की कांय फावटी जायते प्लास्टीक जे आसा हे अडकून पडटा ह्या वसंत बंदाराच्या वाठारांत. त्या शिवाय ह्या न्हंयच्या वाठारांत जे प्रदूषणकारी घटक आसा ह्या प्रदूषणकारी घटकांक लागून ह्या न्हंयच्या उदका भितर आमकां जायती वनस्पती जी आसा जी घातक आसता त्या उदका खातीर ती आमकां पळोवपाक मेळटा. जाका युट्रोफिकेशन प्रोसेस म्हणटा. ज्या उदका भितर सारें आसता, ज्या उदका भितर सर्फ आसता, हे सगळ्यो गजाली भितर मिक्स जाता आनी तेतूंतल्यान मागीर युट्रोफिकेशनाची प्रोसेस जाता आनी मागीर जायत्या फावटी आमकां अशा ह्या उदकाचेर कांय वनस्पती जी आसा ती निर्माण जाल्लेली पळोवपाक मेळटा. हे वनस्पतीचे आच्छादन जे आसा ते दिसपाक बरें दिसता पूण आमी विसरूंक जायना की तेतूंतल्यान न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें दुर्बल जाता. आयज ह्या न्हंयच्या वाठारांत ही परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस बिकट जाल्लेली आसा आनी मागीर ही न्हंय जेन्ना अस्नोड्याच्यान बंदीरवाड्याच्यान शिरगांवच्या वाटेन वयतात आनी मागीर फुडेंच ती थिवी शिरसय ह्या वाठारांतल्या जे स्रोत आसा ताका मेळटा आनी मागीर ही न्हंय जी आसा ही आमची म्हापसा न्हंय आसा म्हणून तिका वळखतात. एकंदर ह्या न्हंयची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस खूब प्रतिकूल जायत आसा. हेच्या पयलीं जलस्रोत खातें जें आसा तेंच्यांनी ह्या न्हंयचो पुनरुत्थान करपा खातीर येवजण आखलेली पूण तेच्या उपरांत परते एकदां ह्या न्हंयचें उदक जें आसा हें उदक प्रदूशीत जाल्लें आसा. आमी विसरपाक जायना की ह्या न्हंयचें उदक जें आसा हें पिवपा खातीर वापरलें वयता. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा अस्नोड्या हांगासर तर तेच्या खातीर मोठ्या प्रमाणात ह्या न्हंयचो उदक जें आसा तेचो वापर केलो वयतालो. जवळ जवळ उगमाप कडल्यान ही न्हंय मांडवी न्हंयच्या पात्रान मेळा मेरेन तिचो 22 किलोमीटर लांबाय आसा पूण आयज ह्या न्हंयची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस दुर्बल आसा. आमी मनशांनी जर ठरोवंक ना आनी ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा तें राखच्या खातीर जर आमी यत्न करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमच्या अस्नोड्याची जीवन रेशा म्हणून वळखली वचपी जी पार न्हंय आसा ती ना नपयत जातली एक दीस. कारण आयज आमी ज्या पद्दतीन कोयर, आयज आमी ज्या पद्दतीन खाणमाती, आयज आमी ज्या पद्दतीन ह्या नदीन प्रदूषणकारी घटकांचे भितर उडयता तेतूंतल्यान ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें खूब बिकट जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. पेडणे पालिका वाठारांतल्या कदंबा बस स्टँडा लागसार शेतकी जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकाम केल्ल्याचो आरोप करून वाद निर्माण जाला. कागाळदार क्लॅरिटा मेंडोजा आनी समाज वावरपी सूर्यकांत चोडणकर हांणी एकामेका आड आरोप करून आपापल्यो बाजू सादर केल्यात. पेडणे पुलीस स्टेशनात ही केस नोंद जाल्या. आता ह्या वादात फुडें कितें जाता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. ती प्रॉपर्टी आसा ती विकत घेतल्या जी मेंडोनचा जो मडगांवचो तेणी विकत घेतल्या. पयली असली भावांची भाव काय त्याच्या भितर येयनात तांकां खबर आसा की विकत घेतल्या म्हणून तशी ही भावापैकी ती मेंडोन्सा पयसची लागतात. ती भावाची बायल वगैरे रिलेटिव्ह अशी म्हणजे लागींची कोण ना. जाला कितें ते मडगांव तेंचे कितें तरी चल्ला जागेचो मालक आसा प्रॉपर्टी आसा की ना ते मडगांव कितें चल्ला तेंच्यांनी ते जागे वयल्या म्हणून तशी हांगासर तेंची कितें तेंची जी खंय कमजोर पडटात ते त्या ठिकाणी ते खंय तरी हे करून कंप्लेंट घालपाची आनी तांकां आडवचो हो प्रयत्न हिचो आसलो जे जाले तिचे पयलीं लिना नांव कितें तरी आहा म्हणून तशी हांगासर येवन ह्या हेचे प्रॉपर्टीचे ती हे हक्क गाजोवंक सोदता. हांगासर कितें इनलिगल वगैरे हांगासर तिचे कांयच ना. हे वायट दिसता की आमी सोशल एक्टिविस्ट बऱ्याच ठिकाणी इनलिगल पेडण्यान न्हय सगळी कडेन इनलिगल घरां बांदतात मेहनत करून बांदतात आणि मेहनत आपल्या कमाईन ते घर मेहनतीन बांदल्या उपरांत ते बायल्या भुरग्यांक अशें दिसता की आवय बापायक चल चेडन आपलें घर बांदलां थंय रावया पण तेचेर
हे असे लोक येतात आणि मागे ते कंप्लेनी घालतात, डॅमोलिश करचे वगैरे असे हे विचित्र म्हाका पटना आहे. ताका लागून हांवें तिका विचारले, शांतपणे पयलीं विचारले, बाबा तूं कित्याक लागून करता, अशें तशें कारण कितें तुजें हांगासर शांतपणे लायव्ह करच्या पयलीं मोबायल शांतपणे विचारले, ती आयकूंकूच तयार ना. इतकी ती बायल इतकी ही आसली, ती एग्रेसिव्ह, म्हणजे भरपूर हे ती कोणाचें आयकणारी न्ही आणि ती कंप्लेनी घालीत आसा. थंय सुद्धा त्यांच्या मडगांवान सुद्धा तिनी हे केल्ल्या कंप्लेनी घातलेली आसा. आणि आता पैशांचे हांव सांगिना थंय घेतले की ना ते, पण हांगासर म्हाज्या कडेन म्हाका हे समोर हे केले, आपल्याक 4 लाख दी आणि हे कर, आपूण फाटीं सरता कळ्ळें, अशी परिस्थिती आसा. सांगलें तुमची पेपरां आसात ती सबमीट करात. हांवें म्हजी पेपरां सबमीट केली, ताणी अजून सबमीट करूंक नावेली ना होच इश्यू सांगतो नावेली नका आमकां दावेली पेडण्याचे हांगा ना ना तुका कनेक्शन जाय न्हू. पेन येताना हांव हांगा कित्याक केला, म्हाका हांगा कांयच ना न्हू म्हणून म्हाका कांयच इंटरेस्टूय ना हांगा. पूण हांगा तुमी हे कितें ऑब्जेक्शन घेता, अशें म्हणजे रिजन कितें तरी आसतलें न्हू, हय, रिजन आसता. ताणी एप्लिकेशन एक लेटर नावेली पंचायताक बरयल्या की म्हाका कसलें ऑब्जेक्शन आसलें जाल्यार हांवें तें कन्स्ट्रक्शन चलतनाच स्टॉप करपाचें म्हणून हांवें हांगा कन्स्ट्रक्शन चलता पळय ताजेंच तें तेन्नाच हांवें ती कंप्लेन घातल्या. दॅट इज द रिजन आय पुट द कंप्लेन. म्हाका हांव एक्स्ट्रॉशनिस्टूय न्हू आणि हांव सोशल एक्टिविस्टूय न्हू. आता सूर्यकांतान तरी म्हाका एक्टिविस्ट केला जाय, थँक्यू म्हणूंक सोदता हांव ताका, कित्याक तेजे पार्टयेन नावेली पंचायताक बरयलां हांव सोशल एक्टिविस्ट न्हू म्हणून. सो पार्टी म्हणटा हांव सोशल एक्टिविस्ट न्हू म्हूण, सूर्यकांत म्हणटा हांव सोशल एक्टिविस्ट म्हूण, जाल्यार हें कन्फ्युजन तांचे. आणि ताणी नावेली पंचायताक हेंय बरयलां की हांवें ती पेपरान तुमकां दिवंक ना कित्याक हांव अमेरिकाक कामाक गेल्लो आणि वयताना म्हजी आलमारीची चावी घेवन गेलो आणि येता म्हणल्यार ती पेपरां आडयेन हायली. कळ्ळें? हे नावेली पंचायताक ताणी बरयलां. ही म्हजे लागीं सगल्यो लेटर्स आसा. तशी कॉपी हय. देशात फाटल्या 10 वर्सात 152 पेपर फुटीची प्रकरणां उक्ताडार आयल्यात. पूण ह्या प्रकरणांनी एक्काय मनशाक ख्यास्त जाल्ली ना अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगतात. केंद्र सरकारांतलो एकूय मंत्री पेपर फुटीच्या घडणुकांची जापसालदारकी घेना ही लजेची गजाल अशें गिरीश चोडणकाराचें म्हणणें. आयकात. एक गंभीर प्रश्न चालू आसा आणि जे केन्नाच घडनाशिल्लें ते गेल्या 10 वर्सांक आमकां पळोवपाक मेळटा आणि ते म्हणजे पेपर लीक्स. आणि ह्या पेपर लिकान करोडांनी आमची जे भुरगे आसात, आयज प्रत्येक स्टुडंट म्हळ्यार प्रत्येक घरांत एक भुरगो आसता जो शिकता, जो अभ्यास करता आनी जाका एस्पिरेशन्स आसतात आणि त्या भुरग्यांची विश्वास आसता जो एग्जाम कंडक्ट करतात त्या एग्जामीचेर आणि ते भुरगे सगळे प्रामाणीकपणे शिकतात. गेले कितले दीस जाले देशांक ही घटना वाडत आसात. जवळ जवळ 150 लीक्स पेपर लीक जाल्ले आसात आणि हे घडलां गेले 10 वर्सांक. आणि प्रत्येक जेन्ना पेपर लीक जाता तेन्ना त्याचे जे लुकसाण आसता ते खूप मोठे लुकसाण प्रत्येक भुरग्याक जाता, त्याच्या फॅमिलीक जाता. 150 लीक्स जाल्यात, पेपर लीक जाल्यात 10 वर्सांक. आणि कितले लोकांक कन्विक्ट केल्यात हो एक व्हडलो प्रश्न आसा आणि उत्तर मेळटा 0. म्हणजे अजूनय ह्या 10 लीक्स जाल्या, 150 लीक जाल्या म्हणजे जवळजवळ एका म्हयन्याक एक पेपर लीक जाला. म्हणजे जेन्ना इतले व्हडल्या संख्येन भुरगे तयारी करतात एग्जामीच्यो आणि तयारी करता आसतना तांकां जवळजवळ 10 वरां दिसाक 10 वरां काम करतात, अभ्यास करतात ते. आणि ते 10 वरां अभ्यास करता आसतना त्यांच्या आवय बापायचेर आणि त्यांच्या फॅमिलीच्या बाकीच्या मेंबरांचेर कितलो तणावूय आसतलो हे तुम्ही इमॅजिन करपाक शकता. कारण खूप जाण तुम्ही स्टुडंट्स जावन हांगा पावल्ले आसात. जवळजवळ देशांक गेले 10 वर्सांक
पळय 150 पेपर लीक्स जातात. गेले 10 वर्सांक 150 पेपर लीक्स. म्हणजे हे प्रत्येक राज्याचे खंय कशे पेपर लीक जाल्ले आसात हे ह्या चार्टांतल्यान आमचे लिडर राहुल गांधीन देशाच्या युवकां मुखार त्यांच्या आवय बापाच्या मुखार दवरलेले आसा. आनी 150 पेपर लीक जायसर आमचो पंतप्रधान करता कितें? ह्या सगळे जे 150 पेपर लीक केल्यात कन्विक्शन 0 जाला. हेका जबाबदार कोण? आणि हांकां प्रोटेक्शन कोण दिता? हांकां ह्या प्रोटेक्शना शिवाय 150 1 2 पेपर लीक 3 पेपर लीक अंडरस्टँड जावपाक शकता. देशांत 150 पेपर लीक जातात तेजे थांबपाचेच नांव घेना. हेका कोण तरी प्रोटेक्ट करता. कोणूच हेजेर 150 पेपर लीक जाता पूण हेची जबाबदारी कोणूच घेना. ना एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान घेना, ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेना. पूण हेची जबाबदारी घेवप कोणें? भुरग्यांनी घेवप, त्या भुरग्यांनीच्या पेरेंट्सांनी घेवप, त्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन घेवप. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं